नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक मोगाचे येवकार. हांव समिता कुंकळकार. गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टराक मेळून गोंयांतल्या वेगवेगळ्या उदरगत प्रकल्पांचेर केली चर्चा. केरळच्या 28 पर्यटकांक फूड पॉयझनिंग जाल्ल्यान दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांत केले दाखल. पोरणे गोंयच्या एका रेस्टॉरंटात जेवण जेवल्या उपरांत पर्यटक पडले दुयेंत. चडशा पर्यटकांक दिला डिस्चार्ज. सॅम्युएल ब्रागांझा प्रकरणात गोंय मानवी हक्क आयोगान स्वता सुमोटो केलो दाखल. मुख्य सचिव, गृह सचिव, उत्तर गोंय पुलीस अधीक्षक आनी म्हापसा पुलीस निरीक्षकाक नोटीस जारी करून 17 जुना पयलीं मागयलो अहवाल. 2027 वर्सा जावपी वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर काँग्रेसी वांगडा युती करपा विशीं जावंक ना निर्णय. गोवा फॉरवर्ड पक्ष आनी भाजपा मदीं युती विशींच्या वावडीचेर कोणेच दवरचो न्हय विश्वास. विजयाच्या आवाहन. सत्तरी म्हालांतल्या झरमे वाठारांत नळाच्या उदकांत सापडलो जीव. थळाव्या मदीं निर्माण जाला भंय. उदक दुशीत जावचें न्हय म्हणून संबंदीत पायपलायनींतलें उदक काडून प्रशासनान केलें नितळ. आनी चिंबल वाठारांतल्यो 27 बेकायदेशीर बोरवेल उच्च न्यायालयाच्या आदेशा वयल्यान संबंदीत खात्यान केल्यो सील. आता पळयात खबरो विस्तारान. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टराक मेळून गोंयांतल्या वेगवेगळ्या उदरगत प्रकल्पांचेर चर्चा केली. राज्यात चालू आशिल्ल्या वीज प्रसारण प्रकल्पांचो नियाळ, RDSS येवजणे खाला कामां आनी शारी आव्हान निधी संबंदीत म्हत्वाच्या प्रस्नांचेर हे बसकेत सविस्तर चर्चा जाल्या, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली. राज्याची शार उदरगत आनी मुळावी बांदावळ घटमूट करपाचे नदरेन ही बसका म्हत्वाची आसा. केरळाच्या 28 पर्यटकांक फूड पॉयझनिंग जाल्ल्यान मंगळारा उसरा राती तांकां दक्षिण गोंयच्या जिल्लो हॉस्पिटलांत दाखल केले. पोरणे गोंय हांगासरल्या एका रेस्टॉरंटात जेवण जेवल्या उपरांत हे पर्यटक दुयेंत पडले अशें कळटा. रातच्या सुमार 11:15 वरांचेर तांकां कॅज्युअल्टी वॉर्डांत दाखल करून तांचेर उपचार केले. उपचारा उपरांत तांची स्थिती सुदारिल्ल्यान चडशा पर्यटकांक डिस्चार्ज दिलो. At night, say at around 11 o'clock, we had a mass casualty of food poisoning. There were some patients who were from Kerala. They had come as tourists here, and 28 of them allegedly had food poisoning. So 28 people came. The first patient came at around you can say 10:50, and then last patient came at around 1:30. Of those 28 people, 25 were okay. We gave them the first aid treatment, we gave them the necessary advices, and we discharged them. We sent them home. But 3 of them, 2 in the female ward and 1 in the pediatric ward, we admitted them because they needed some saline and other treatment. But they were also apparently all right, and they went against medical advice. Usually what we do is, if such people come, we keep them for observation for 24 hours. But being from other state, maybe they prefer to go home or maybe their hotel, whatever. So they left, say, around 2:30 a.m. But overall, there weren't any fatalities, and it was told by them, the history was revealed that they had food somewhere in Old Goa, and tentatively after that, many of them had food poisoning and they had vomiting, pain in the abdomen and all sorts of things. But so far, so good. They took the treatment and they went home. म्हापशेच्या सॅम्युएल ब्रागांझा प्रकरणात गोंय मानवी हक्क आयोगान स्वता सुमोटो दाखल केला. दिसाळ्यांनी दिल्ल्या माहिती प्रमाण गोंय मानवी हक्क आयोगान ह्या प्रकरणाची गंभीरतायेन दखल घेवन मुखेल सचिव, गृह सचिव, उत्तर गोंय पुलीस अधीक्षक आनी म्हापसा पुलीस निरीक्षकाक नोटीस जारी केल्यात. तशेंच संबंधित अधिकाऱ्यांक हे विशींचो अहवाल सादर करून 17 जून 2026 ह्या दिसा आयोगा मुखार हजर रावपाचो निर्देश दिला.
2027 वर्सा जावपी वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर काँग्रेसी वांगडा युती करपा विशीं कांयच निर्णय जावंक ना. गोवा फॉरवर्ड पक्षाची भाजपा कडेन युती जातली वा भाजपांत येतलो अशें भाजपाचे गोंय प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हांणी केल्लो दावे पुरायपणान चुकीचो आनी दिशाभूल करपी आसा. विरोधी पक्षां मदीं फूट घालपाचो यत्न सुरू आसा असो आरोप गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसायान केला. गोवा फॉरवर्ड पक्ष येवपी वेंचणुके खातीर युती विशीं फावो त्या वेळार निर्णय घेतले. सध्या निमाणो निर्णय जावंक नाशिल्ल्यान फटीच्या वावडीचेर कोणेच विश्वास दवरचो न्हय अशें आवाहन ह्या वेळार विजयान केलां. काँग्रेसी बरोबर 2027 हो फुडले असेंब्ली इलेक्शनाक गोवा फॉरवर्ड पार्टीचे अलायन्स गॅरंटेड ना इतलेच हांवें स्टेटमेंट काडिल्लो. बीजेपीन जॉईन जावपाचें वा बीजेपी कडेन अलायन्स करपाचो प्रश्नूच येना. बीजेपीचे सगळ्यात व्हडलो कट्टर विरोधक म्हणटा हांव आहा. आज जे कला अकादमी बंद पडल्या ते एक्सपोज करपी हायकोर्टान वचून हांवें केल्लें आहा. सो दामू नायकाक सडनली स्वप्नां पडली हो स्टेटमेंट काडपाक. तूं सरप्रायज जालो ना ताचेर? तूं जाल्ला सरप्रायज? तूं सरप्रायज जालो पण हांव सरप्रायज जावं ना कित्याक हो एक जॉयंट वेंचर. ताका काडपाक लायला जो स्टेटमेंट, ह्या स्टेटमेंटाचो फायदो बीजेपीक जायना. तो पळय बऱ्या भशेन असो बुरबुडून हांसून तो स्टेटमेंट जो काडला हाचो फायदो जाता सो कॉल्ड प्रिन्सिपल ओपोजिशन पार्टीक. म्हणल्यार कितें की काँग्रेसवाल्यांनीच ताका स्टेटमेंट काडूंक लायला कित्याक तांकां एक कितें तरी वेपन मेळटलो, एक हत्यार मेळटलो आमचेर धोडावपाक, आमी बी टीम म्हणपाक. पूण गोंयकार पिशे ना. गोंयांत हे 5 वर्सांत प्रमोद सावंताची कशी फाट हांवें घेतल्या ती सगळ्यांक खबर आहा. आनी गोंयकारांक चड करून फातोर्डेकारांक ही खबर आहा की इलेक्शन येता तेन्ना बेबे कशे पावस येतकर उठतात तशे खूब तरेचे बेबे भायर सरतात. ते सगळे एक जातात आनी जॉयंट वेंचर करतात आनी हो जॉयंट वेंचराक आमी हारयतात. हो जॉयंट वेंचर आमी 3दा हॅट्रीक केल्ले आहा हारोवन. आनी परते तर फुडें दामू नायकाक दिसता की अशें कितें घुसपावना पूण येतलो म्हणून हांव ताका रावला. ताजे आमी कितें आहा ते ताजे आमी सारके 12 बिरेस्तार करपाक तयारी आहा. ताजे बरोबर आनी कोणूय जर आहा जाल्यार तांकांय रावल्या. गोंयकार पिशे न्ही आनी आमी स्वाभिमानी, आमी सेल्फ रिस्पेक्ट आशिल्ले लोक. ओगी ते बशिल्ले कडेन स्टेटमेंट काडलो आनी फायदो जालो म्हणले. आनी एक दुसरे दामू नायकान म्हणिल्लें आहा की विजयान खंय ती शेतां एक्वायर केल्लीं दिगंबरान, ती शेतां हांवें लोकांक शेतकऱ्यांक परती दिलना म्हणून. ती शेतकऱ्यांक शेतां दिवपाची कॅपॅसिटी म्हाका ना कित्याक हांव एक ओपोजिशन आमदार. पूण दामू नायकाक ती आहा. दामू नायक म्हणटा सादो मनीस न्ही. दामू नायक म्हणटा प्रदेशाध्यक्ष एक पक्षाचो जो पक्ष म्हणटा आपूण लार्जस्ट पार्टी इन द वर्ल्ड म्हणून. सो दामूचे मुख्यमंत्री सगळे आयकता. दामू मुख्यमंत्र्यान एक पेट्रोल पंप दिल्लो आहा विदाउट टेंडर आनी तो पेट्रोल पंप पयर PDAन एप्रुवलाक आयलो. नांव कितें की द बेस्ट ऑप्शन म्हणून. सो जाय जाल्यार दामू नायकाची सगळीं कामां जाता. दामूची चॅलेंज आहा लेटर बरय की ती शेतां परती दी म्हणून आनी मुखेलमंत्र्या कडेन फॉलोअप हांवूय करता. आनी दर्या तो करना जाल्यार पार्टी सोड आनी म्हजे बरोबर यो रस्त्यार या. रस्तो पॅरलायज करूया फातोर्डा, पॅरलायज करूया सालसेत आनी ती शेतां शेतकऱ्यांक दिवया. असा गट जाल्यार उलय म्हणटा. सत्तरी म्हालांतल्या झरमे वाठारांत नळाच्या उदकांत जीव सांपडला. हाका लागून थळाव्या मदीं भंय निर्माण जाला. हे संबंधी प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांनी बेगोबेग कारवाय करून आनीक उदक दूषित जावचें न्हय म्हणून संबंधीत पायपलायनींतलें उदक काडून ती नितळ केल्या. पिवपाच्या उदकांत जीव सांपडपाची वाळपय वाठारांतली ही तिसरी घडणूक आशिल्ल्याचें कळटा. पळयात. नळ उदकाच्या पाणयान भाण्यां लायला तेतूर आमकां हे मेळ्ळा. खंयच्यान येता आमकां नको, पाणयान मेळ्ळा. तुम्ही काल सकाळी पाणी भरतल्यात नळाचे? पाणी भरताले नळार पाणी भरताले डायरेक्ट येता तो पाणयान पयलीं हे उदकान हे न्ही भरताले. मागीर ते कितें जालें ते मागीर कोणी व्हेलें? तर तुझं दवरलं मागीर आतां PWC येयलें आनी हे घालून हेला. सध्या 2 दीस काल आमकां एक किडो मेळ्ळो तो उदकान आमच्या. तेजी आमकां सोर्स काय ते खबर ना खंयच्यान आयलो तो. सो एज अ प्रिकॉशनरी मेजर आमी ते फूल आमची पायपलायन ती वॉश आउट केला सध्या. आनी तेज्या उपरांत आमी आमची टाकी क्लीन केला. आमचो संप आसा तो फूल क्लोरीन वॉटर म्हणजे हाय डोसेस क्लोरीन घालून फूल क्लीन टाकी केला. आणि त्यांचे जे घरातले आम्ही जेन्ना इन्स्पेक्शनाक गेले तेन्ना आमकां तेंचे टाकयेन जळती एक मेळ्ळी. सो ती खंयच्यान ती खबर ना. सो तेंची टाकी क्लीन नाशिल्ली इतली.
प्लस तेंचो मिटर आशिल्लो तेतून फूल माती आशिल्ली, ती आमी फूल मिटर धुलो बी तेंचो इतली माती आसली तांकां आमी एडवायस केला तो मिटर रिप्लेस करपाचो आनी जो आमचो न्यू जे मिटर येता तांकां फूल जाळी आसता तो मिटर तेंच्यांनी रिप्लेस करपाचो आनी तांकां आमी ऑलरेडी आमी एज अ प्रिकॉशन म्हणजे आनी कितें ऑप्शन घेतले आमची ज्यो सेकंडरी टाकी आहा टँक्स आसा त्यो आमकां उदक सप्लाय करता त्या टाकयेन ते आमी फाल्यां परवा 2 दिसां भितर त्यो आमी क्लीन करून घेतले. सो अशें केन्ना केसीस परत मेळोंक जायना. सोर्स आसा आनी एक ऑप्शन सोर्स आसा आमची जी टँक आसा वॉटर टँक ती लो लेवलाक आसा लायन आसा आनी आमची रोड आसा तो वयर आसा. सो चान्सीस आसा की फाटल्या 2 दिसांनी पावस पडला सो चान्सीस आसा हो पावस त्या स्लोपान उदक त्या पावसान वचून जे पंप घातलेले 2 दीस पयलीं आमी इन्स्टॉल केले ते होस ओपन आशिल्ले. सो चान्सीस आसा ते रोडान फूल तो उदक ते भितर फूल वचूं शकता एक तरी चान्स आसा म्हणजे. सो खंयच्यान सोर्स येता आमकां अजून खबर ना पूण आमी प्रिकॉशन घेतले की सगळें आमी क्लीन करून उदक घेतलें आनी तें उदक आसा आमचें तें आतां प्युअरली ड्रिंकींग आसा आनी आमी सगळे क्लोरीन टेस्ट आयज स्पेशली परत आयज आमी गेल्ले तेंच्या उदकाचो परीन क्लोरीन टेस्ट केलो आनी ते सॅम्पल आहा ते पणजे आमी धाडून दिला टेस्टिंगेक लागून आनी आमचें उदक आसा तें फीट फॉर ड्रिंकींग आसा. सो आनी कोणी घेवपाची अशी कांय गरज ना. ही जर केसीस मेळटा ती लास्ट टायम आमची पयली केस मेळ्ळी ती फाटल्यान वाळपय म्युनिसिपालिटीन मेळिल्ली आनी जी न्यूज आयला सद्या की 2 केसीस मावशी पंचायत मेळून ती एक्चुली ना तशी एक वाळपय पंचायत आनी दुसरी पळयला ती आमचे मावशी पंचायतीन ना. शिमला वाठारांतली 71 बेकायदेशीर बोरवेल प्रकरणात उदका स्रोत खात्यान कारवाय करपाक सुरू केल्या. आतां मेरेन 27 बोरवेल सील केल्या अशी माहिती संबंधीत खात्यान उच्च न्यायालयाक दिल्या. न्यायालयात सादर केल्ल्या अहवाला प्रमाण सुरवेक 22 बोरवेल सील केल्ल्यो. उपरांत आनीक 5 बोरवेलांचेर कारवाय केली. मात 71 बोरवेलांतल्यान फकत 27 बोरवेलांचेर कारवाय जाल्ल्यान हेरांचो सविस्तर अहवाल न्यायालयान मागला. ह्या प्रकरणाची फुडली सुनावणी 6 जुलयाक जातली. दिसभर पडिल्ल्या पावसाक लागून बुधवारा दिवचलचो सप्तकी बाजार शेळयलो. पावसाक लागून ग्राहकांनी बाजाराकडेन फाट केल्ली. बाजार शेळयल्ल्यान विक्रेते तर कपलाचेर हात मारताले. फाटल्या 2 ते 3 दिसांच्यान सेगीत पावस पडटा. बुधवारा मात पावसाक नेट आशिल्लो. पावसाक लागून दिवचलचो सप्तकी बाजार लेगीत व्हांवलो. आमचो धंदो बुडलो, सामानाची वाट लागली अशी खंत विक्रेत्यांची आशिल्ली. जाल्यार बाजार करपाक मेळूना अशें गिरायकांचें म्हणणें आशिल्लें. आज दिचोलचो बाजार आमचो आणि वार्षिक तेज्या प्रमाणे पावसान सारकी मृग नक्षत्राक हजेरी लायली. आज बाजाराक पळय आज आठवडी बाजार असल्यामुळे सकाळच्यानच पावस सुरू आसा आनी त्यामुळे जाला कितें तर अचानक हे पावसाचे येण्यामुळे जी कितें साधन सुविधा जाय आशिल्ल्यो लोकांक त्यो म्हणजे प्लास्टीक आनी कितें अन्य हे मेळोंक ना त्यामुळे लोकांचे हाल जाले. लोक बुडल्यात, लोकांचे वेपाराचे लोक बुडलात आणि शेवटी कशें आसा आमी सदांच गोंयकार सुशेगाद पावस पडल्या उपरांत आमकां जाग येता त्या प्रमाणे आमी आतां सद्या या प्लास्टीक म्हणा रेनकोट म्हणा आणि कितें हेका तयारेक लागलेले आसा. आयचो जो बाजार आमचो बिचोलचो जो आसा तो आज पावसान सामकोच शेळयल्लो आहा कारण पावसान असो नेट धरला की जणू कितें जालो एक मोठ्या म्हणजे जो सुरू जाता तशी हजेरी लायिल्ली आसा आनी त्यामुळे आज बाजार खण जावन आमकां आयज वेपाराक आज बरेच मातसो हें बसला सकल बसला आनी लोकांकूय आयज सारकें बाजार घेवपाक न गावले मुळे लोकांची सुद्दां आयज गैरसोय जाल्ली आहा. आयज बाजाराचो दीस, आयज बुधवार, आयज मातशें गिरायक बरें जावंक जाय आसलें पूण पावस हो मदीं सकाळच्यान लागून आमच्या आयज धंद्याचे मातशे खूब परिणाम जालो. मातसो धंदो बरो जावंक जाय आसलो पूण आयज सामको पावसाक लागून आयज खूब कमी म्हटल्यार खूबच कमी जालो. लोकूय कमी आसा आनी गिरायकूय चड ना. लोक ना बाजारान तर गिरायकूय ना. म्हणजे आज धंदो शेळालो. आनी धंदो आमचो शेळयलो.
आरजीपी फुडारी अजय खोलकरान करिश्मा नायक हांचे आड कागाळ दाखल करून सोशल मीडिया सयत वेगवेगळ्या इलेक्ट्रॉनिक मीडियाचेर आपले मॉर्फ केल्ले फोटो प्रसारीत केल्यात असो आरोप केला. या कृतीचो परिणाम म्हळ्यार बदनामी, भौशीक अपमान आनी धमकावपाचो यत्न आसा असो दावो खोलकरान केला. आपूण आदिवासी समाजाचो वांगडी म्हणून आपल्याक खासा लक्ष केला अशें तांणी सांगलें. हे प्रकरणात एसटी आयोगा कडेन तशेंच आयटी कायदो आनी बीएनएस खाला कारवाय करपाची मागणी करून खोलकरान राज्य अनुसूचित जमाती आयोगा कडेन कागाळ दाखल केल्या. वयर आमी 8 तारखेक कंप्लेंट केल्ली. संजय नायक म्हणून तो अंडर एट्रोसिटीज आनी बीएनएस पुलीस स्टेशनाक दिल्ली आमी कंप्लेंट, आनी एक कॉपी आयज हांवें एसटी कमिशनराक दिल्ली. एसटी कमिशनर ऑलरेडी हेजे बाबतीन उलोवप जाल्ले आहा, सो तो प्रोसेस चालू जातलो. आनी आतां आमी बाकीचे ऑथॉरिटीज आहा, नॉर्थ गोवा कलेक्टरेट आनी एसपी ताका दितले आमी. आनी तेज्या नंतर आयज आनी एक कंप्लेंट हांवें केला. ही कंप्लेंट आहा ती डिफरंट आसा, मात अंडर एट्रोसिटीज सेक्शन 3(1)R आनी सेक्शन 3(1)U जे आमी पयलीं केल्ले तेजे अंडर, आनी बीएनएसाचे सेक्शन 351 आनी 356 हेजे अंडर केल्ले आहा. आनी सेक्शन 66E, 67A ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी एक्ट 2000 हे अंडराचेर केल्ली आहा. आतां हें सांगपाचें म्हटल्यार एक कोण तरी चेडूं आसा करिश्मा नायक म्हणून, ते मांडूर रावता, आनी अशें कळोन येयला की ते जो सांतांद्रीचो आमदार आसा सुरेश बोरकर तेज्या ऑफिसान ते काम करता म्हणून. सो तेजे नांवाचेर हांवें कंप्लेंट केल्ली आहा. आनी ही कंप्लेंट हांवें पार्टी लेवलाचेर करूंक ना, परत सांगता. आयजूय हांवें कंप्लेंट आहा ती म्हाजे प्रोफेशनल लेटरेचेर केल्ली आहा एज अ पर्सनल आनी प्रोफेशनल कॅपेसिटीचेर. आतां जालां कितें, हेणी हे जे करिश्मा कोण तरी आहा चेडूं, तेणी आपल्या वॉट्सॅप स्टेटसाचेर एक फोटो म्हणजे सेमी नूड, जे आमी काल सांगले की सेमी नूड एक मॉर्फ इमेज म्हणजे क्रिएट केला इमेज. आनी तितून म्हाका तेणी फूल वयलो पार्ट फूल तेणी विदाउट क्लोथ दाखयला, आनी सकलो पार्ट हे विदाउट क्लोथ, आनी मदीं आहा ती पानां घातला कळ्ळें न्हू. म्हणजे सेमी नूड आनी मॉर्फ इमेज तशी केला, आनी ती सर्क्युलेट बाकीचे प्लॅटफॉर्म्स आहा तेचेरूय सर्क्युलेट जाल्ली आसा. सो हांवें सांगलेलें आसा की जेणी ह्या वॉट्सॅपार स्टेटस दवरला हे चेडवांक, म्हटल्यार तेजे कडेन हो व्हिडिओ नाजाल्यार तो इमेज तेजे कडेन आसा आनी तेणीच क्रिएट केला, नाजाल्यार तेजे कडेन हो कोणी तरी फॉरवर्ड केलो अशें हांवें सांगलेलें आसा. सो हेजेर इन्वेस्टिगेशन जावचें, कित्याक अशें एक एसटी मेंबराचेर करूंक मेळना. आनी अशें एसटी जालेत बाकीचे कोण इंडिविज्युअल आसा पळय तेंचे अशे इमेजीस करूंक मेळना. आनी ती इमेज अजून तेजे कडेन आसतली, तेजे गॅलरीन आसतली, तेजे इलेक्ट्रॉनिक डिवायस आसतली, तेजे कंप्युटर आसतली, तो केन्नाय यूज करूंक जाता, कोणाकूय धाडपाक जाता, ते कंटिन्यूअस उरतले. म्हणून हे स्ट्रिंजंट कायदे आसा सेक्शन 66E, 67 आनी 67A ऑफ आयटी एक्ट हेजे अंडर केल्ले आसा. हांव तुमकां तो फोटोय दाखयता. हो तेणी जे हे आसा म्हाजो नंबर, तेजो नंबर म्हाजे कडेन सेव आसलो. सो आनी बाकीच्यांनी म्हाका खूब जाणांनी धाडलेले की तेणी तो स्टेटस दवरला म्हणून असो कळ्ळें न्हू. आनी हितून कळटा तुमी कांय सगळें फूल सेमी एक्चुअली फूल नोडूच कसो आहा तो फक्त पानां दाखयला म्हणून तुका तें मातशें दिसना. आतां असो फोटो घातला तेणी, सो कित्याक घातला तेणी आनी कोणी ताका सांगला घातला काय तेणीच तो क्रिएट केला हे फायंड आउट अंडर इन्वेस्टिगेशन जातलें. म्हाका तरी तेजो डायरेक्ट कांय संबंध कित्याक करता अशें कितें करता हांवें तेजें कितें केलां म्हाका कांय खबर ना. कोणी ताका सांगला तेवूय म्हाका खबर, तें इन्वेस्टिगेशन जातलें. मात अशें जेन्ना ते करता तेन्ना एकूच ताका विचारूंक सोदता, आमी बारीक समाजाचे भुरगे आयज आमचे देवळान आमी येयल्ले, एसटी कमिशनान येयल्ले, केन्ना जेन्ना आमगेर त्रास जाता तेन्ना आमी थंयसर वयता. बारीक समाजाच्या भुरग्यांचेर तुमी अशें कित्याक करता. स्पेशली जेन्ना हांव तरेतरेचे इश्यूज घेता, आमचे कॉन्स्टिट्यूशन घेता, तिसवाडीन घेता, तिसवाडी तालुक्यान घेता, बाकीचे गोंयभर घेता, तेन्ना तो टार्गेट करपाक, म्हाजी इमेज टार्निश करपाक, डॅमेज करपाक आनी असले प्रायवेसी म्हाजी हे करपाक आनी अशे सेमी न्यूड फोटोज घालपाक तुका अधिकार कोणी दिलो हें म्हाका कळना. दक्षिण गोंयच्या मुखेल जंक्शनांचेर एआय आधारीत येरादारी निरीक्षण सुरू जातलें. पुलीस अधीक्षक राजेंद्र प्रभुदेसाय हांणी दिल्ले म्हायती प्रमाण पुलिसांनी सरकाराक 86 सुवाती सुचयल्ल्यो, जी आतां चालीक लावपाचो विचार जाला. एआय येरादारी सिग्नलाची सुरवेक 2 ते 3 सप्तकां खातीर चांचणी चलतली. एकदां सक्रिय जाले उपरांत हो एआय सिस्टम रियल टायम परिस्थितीचेर आदारीत येरादारी सिग्नलाचेर नियंत्रण करतलो आनी येरादारी नेम मोडप्यांक आपोआप सोदून काडटलो. उपरांत गुन्यांवकारांक चलन जारी करतले अशेंय तांणी सांगलें. इनिशियल प्रपोजल आशिल्लें ते 49 इन सावथ गोवा, जातूंत मेजर जंक्शन आमी कवर केल्ले.
साऊथ गोवाची. आनी मागीर आमी एक 37 एडिशनल लिस्ट काडला ज्या जाग्यार आमकां आमचे स्पीड गन लावपाक त्रास जाता, कित्याक रस्ते नॅरो आसा पूण एक्सिडेंट प्रोन एरियास आसा. फॉर एग्जाम्पल चिखली रोड, मागीर आतां नवो केलो तो कार्मेल कॉलनी कडेन डबल लेन, थंय कोलवा रोड आसता. सो 37 आमचे आनी लिस्ट केला. आतां एज ऑफ टुडे 22 कॅमेरा तांणी इन्स्टॉल केल्या आनीक दे आर रेडी टू गो लायव्ह अशें आसा. सो आतां ह्या म्हयन्याक ते केन्नाय चालू जावपाक शकता. पब्लीक वील बी नोटिफायड वेन दे आर स्टार्टींग लायव्ह. पयलीं इनिशियल आमी म्हाका दिसता चलन दिवपाना ताजेर. इनिशियल दे वील कॅलिब्रेट इट, कित्याक ते AI कॅमेरा आनी दे वील मॅनेज सिग्नल टायमींग बी ऑटोमॅटीक जातलें. कित्याक आतां आमकां फिक्स टायम दवरचो पडटा, त्या खातीर मातशे प्रॉब्लेम जाता मेजर जंक्शनाचेर. सो दॅट सिस्टम वील लर्न द डेन्सिटी ऑफ ट्रॅफिक आनी फ्लो ऑफ ट्रॅफिक फॉर अराउंड 2-3 weeks and thereafter it will be perfected. Means the system will allow the vehicles, timing of the vehicles. सो सगळे कडेन आतां AIचेर मॅनेज जातले. आनी हय, फर्स्ट स्टेप हे जर जालें मागीर म्हाका चलनींग चालू करतले ते. and people will be notified when chalaning will be chalaning initiated with it. So मागीर आमचे पुलीस चड मॅन्युअल इंटरव्हेन्शन कांयच आसपाना चडशें, एक्सेप्ट ड्रंकन ड्रायव्हिंग केसीस बी तशें आसल्यार. पूण अदरवायज ऑल ट्रॅफिक वील बी मॅनेज बाय AI कॅमेराज. ते चडशे हायवेचेर बसयले आसता न्ही? हायवेचेर आसा आनी ऑल मेजर जंक्शन. आतां कुट्टाळे जंक्शन आसा आमची, वयर हांगा आसा ती IDC वेर्ना, मागीर आमचे आल्लेम जंक्शन, बोलशे सर्कल, काणकोणा, एवरीवेअर इट इज. बेसिकली फर्स्ट स्टेजीक सगळे मेजर जंक्शन हांवें ते कवर केला. पिळगांवच्या माठवाड्याचेर एक गरीब बायलेच्या घराचेर आंब्याचे व्हडले झाड कोसळपाची घडणूक घडली. हे घडणुकेत घराची व्हडा प्रमाणात लुकसाण जालें. जाल्यार झाड पडलें तेन्ना घरधनी पुजिता कवळेकर ही शेजाऱ्यांगेर आशिल्ल्यान ती देवादयेन वाटावली. झाड कोसळ्ळें तेन्ना लायटीचे 2 खांबे लेगीत मोडले. माठवाड्याचेर झाड कोसळ्ळें त्या घरात पुजिता पुंडलीक कवळेकर ही बायल एकटीच रावताली. पावसाच्या तडाख्यात झाड घराचेर पडटलें असो भंय आशिल्ल्यान पुजिता ही बायल मंगळारा राती शेजारागेर न्हिदिल्ली. बेगोबेग उजो पालुपी दळाक कळीत केले. उजो पालुपी दळाच्या जवानांनी घडणूक थळार धांव मारून मजत कार्य केलें. मजगतीं आमदार प्रेमेन शेट हांणी मोडतोड जाल्ल्या घराची पळोवणी करून गरीब बायलेक धीर दिलो. मध्यरातीर आंबो पडलो. घरान कोण आसलो तर? घरान कोण नासलेलो. हांव तूं खंय आसली तर? घरागेर न्हिदलेले. कित्याक लागून? आंबो पडटलो म्हणून. म्हणजे खबर आसली तुका बँड जाल्लो? कोणाक कळोवंक नासलें पंचायतीक बी? तुका आनीक कोण ना? ना कोण ना, एकटेच हांव. हां, म्हणजे आंब्याचे पडटलो ह्या भंयान तूं शेजारांगेर न्हिदलेली. मदें आतां कितें तुजी नुकसाणी जाल्या? घरातील आनी कितें भितरलें सामान बी कितें? मॅच बी सगळें फुटला. हां, म्हणजे कितलो अंदाज आसतलो तुका लाखांनी? जातलें ना? आमदार येवन गेलो? आमदारान कितें सांगलें? दिता म्हणून सांगलें, सारकें करून सांगलें. हां, म्हणजे सद्या तुका रावपाची वेवस्था खंय? सद्या खंय रावतलें तूं आतां? शेजाराक. राती तूं तेंगेरूच जातलें? म्हणजे तूं घरान आसल्यार तुका मातशें कितें तरी जातलें आसलें न्हू? राती पावणे जाणांक सुमार करकर कसो आवाज येयलो झाडाचो आनी ते अकस्मात झाड खाली पडलें आनी हे पुजिता कवळेकर हेज्या घरार पडलें. घरान कोण नासलो? घरान कोण नासलो. ती खंय आसली तर? ती आमच्या घरान आसली, म्हणजे म्हाज्या स्वताच्या. हां, म्हणजे तिका भंय आसलो झाड पडटा पडटा म्हणून भंय आसलो. पण झाड पडून कोण लुकसाण जावना. आज वॉर्ड नंबर 7 पिळगाव राती जी घटना घडली, म्हणजे एक झाड आसलेलें ते एका घरार पडलें. सो ती जी बायल आसलेली ती दुसऱ्याच्या घरान रावताली. आतां रेनी सिजनाक. सो ती राती कडेन अचानक ते झाड ऑटोमॅटिकली तेज्या घरार पडलें. आनी अशें थंय आमी तिची शेजारी म्हणटकूच आमी आवाज येयलो आनी भायर सरले. पळय जाल्यार सगळी लायट आनी ते आसले सगळे
हे जाल्लेले आसा. राती आमी जे इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंट तांकां सगळें आमी इन्फॉर्म केल्लेले आणि जे परिस्थिती आहा पळय हे करून आज जे फायर ब्रिगेडर येयल्या तेंच्यांनी सगळें आज लायन क्लियर केलेली आहा. जे आमचे आमदार येयलेले आहा तेंच्यांनी व्हिक्युलर आमदार जे जाले पळय तेंचे सगळो जो व्यवहार आहा पळय जे घराचो आनी जे आवटसायडर कळ्ळें तुका ते सगळे केले आनी आमदारान जे JCB धाडलेले आहा. तुमकां दिसता पळय आमदारान JCB क्लियर करपाक धाडलेले आसा. सो आमदाराचे हार्टफूल थँक्यू म्हणटा. सो आतां जी आसा पळय जी आमची जी महिला आहा पळय एकटीच आहा घरान ताका गव्हर्मेंट थ्रू आमदार थ्रू कितें आनी पंचायत थ्रू कितें फॅसिलिटी मेळटा जे कन्सेशन मेळटा तांकां ते दिवचे तेंच्यांनी. गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत. हवामान खात्यान गोंयच्या कांय वाठारांनी पावसाची शिटकावणी जारी केल्या. वराक 30 ते 40 किलोमीटर वेगान वारे येवपाची शक्यताय आसा. तशेंच लोकांक सादूर रावपाचें आवाहन केलां. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.